पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे एक सपन आसा की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपेट जावचें म्हण आमी काम सुरू केल्लें आसा। हाका लागून सेंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करतले। विज्ञानीक शिक्षण, मार्केटिंग तशेंच ब्रँडिंग सगळे विशय विद्यापीठांत शिकयतले। सिक्कीम ऑर्गेनिक राज्य म्हण मान्यताय पावला। त्याच फाटभुंयेर गोंय सेंद्रीय राज्य जावचें म्हण आमी वावुरतले अशी माहिती मंत्री कवळेकारान दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। युनिव्हर्सिटी करपाची आसा आनी जेणे करून जे प्रायम मिनिस्टराचें स्वप्न आसा त्यांचे जे आसा की ते 2022 पर्यंत प्रत्येक फार्मर्साचे जे इन्कम आसा ते डबल जावचे हे जे त्यांचे आसा ते जो पूर्ण करपाचे कार्याक आमी सुरवात केल्ली आसा आनी ताका लागून हांगा ऑर्गेनिक युनिव्हर्सिटी ज्या युनिव्हर्सिटी भितर टिचिंग धरून ते रिसर्च धरून लॅबोरेटरी धरून ते सर्टिफिकेशन धरून ते मार्केटिंग आणि ब्रँडिंग सगळे असे समावेश करून जे फार्मर्सांक प्रोत्साहन दिवपाक आणि फार्मर्सांक दुप्पट त्यांचे जो पिकावळ असतात रेट मेळची इन्कम हे जावचे आणि फार्मर्स हे आमी सांगले आसा की जशे ल्हानचे राज्य सिक्कीम आसा ज्या जाग्यार पॉप्युलेशन जरी 6 लाख असले जाल्यार सुद्धा ल्हान राज्य आसा आणि थंय ऑर्गेनिक स्टेट म्हणून डिक्लेअर जाल्ले आसा। त्याच हेचेर आयज गोंयांक आमी ऑर्गेनिक स्टेट म्हणून अशें डिक्लेअर जावची ह्या माध्यमांतल्यान आमकां चालू केल्लें आसा।